देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आमच्या जिवितांत सगळ्यांच देवाचेच पोदवेन घडून येता. आचार पाचार पयस करून आमच्या जिवितांत सगळ्यांच देवाचे येवजणे परी घडटा म्हूण आमी क्रिस्ती भावा भयणां ओळखून घेता. आमी तर बाप्तिस्मा वरवीं देवाची भुरगीं जाल्यारय हेंच जावन आसा आमकां एक देवाचें देणें. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आचो आमकां उगडास हाडटा. म्हाका धाडला त्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडले शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. ह्या देण्या बरोबर जबाबदारी बांदलेली आसा. जशें आयच्या पयल्या वाचपांत फिलीप ते इथिओपियकाराक जेजूशी हाडूंक एक हातयार जालो, तेच परी आमी आमच्या उतरां आनी करण्या वरवीं देवाचें हातयार जावंक वावरुया. मोग आनी बोगसणें हे देव गूण वांटून दुसऱ्याचो भावार्थ तीर करुया. जेजूनच आमकां विचून काडल्यान जाल्यारय ताजीच आमकां घोटाय जाय. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गांतान देंवलोलो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणीक जिवो आसतलो. ह्या जेजूक दर दिसा पवित्र मिसाचे बेडे वरवीं एक नितळ आनी निर्मळ काळजान शेवुया आनी आमचें जिवीत दुसऱ्याचे भावार्थ तीर करूंक पावतलें. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळल्या खातीर देव बरें करूं. ह्या नियाळा वरवीं तुमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक तुमच्या मनाचेर उजवार पडूं आनी काळजांत शांती आसूं.